Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. फोंडें नगरपालिका बीजेपीची. फोंडेंचो उपनगराध्यक्ष बीजेपीचो विरेंद्र ढवळीकार बिनविरोध जिखलो. आदी नगराध्यक्षय बीजेपीचो जाल्लो. आपले वार्डान डेव्हलपमेंट करपा खातीर तेणें जॉयन जाल्लो BJP आनी ते कशें स्वाद नासतना तो फक्त म्हणजे आपले एरियाचे डेव्हलपमेंटा खातीर आयला आनी आमचे आमदार आनी आमचे सरकार ह्या सरकारान आमी सगळें काम करून घेतलें फोंडें सिटीचें आनी डेव्हलपमेंट काम फुडें व्हरतले. जे आमकां निवडून येवन 2 वर्सां जालीं. 2 वर्सान आमी लोकांक जे मॅनिफेस्टोची कामां सांगिल्लीं आमी हे करतले म्हणून ते 10 पैकी आमचें एक सुद्दां काम जालें ना. सो आमी मागीर विचार केलो की बाबा डेव्हलपमेंट जावपा जाय जाल्यार कितें तरी सत्ता ते रावपा जाय. मागीर आमचो हो आशिल्लो नगराध्यक्ष तेन्नाच्यान तेणी आमकां खूब हेल्पूय केली. आमी MGP आसतना तेणी हेल्प केली. मागीर म्हाका वॉकिंग ट्रॅक तो मेन पयर आमी प्रवेश केलो तेन्ना आमी सांगलेलें की वॉकिंग ट्रॅक म्हाजो सारको मेन हे आसा प्रोजेक्ट आसा आनी तो आमचे CMान एश्युरन्स दिला की तो करतलो म्हणून. ताणें कांयच वैयक्तीक स्वार्थ न दवरता आपल्या वाड्याचो विकास होच मेन ताणें ध्येय दवरलो. गेले 2 वर्सां जालीं तो कावन्सिलर म्हणून निवडून आयला. म्हणून जाय तशीं कामां ताका सरकारान आदले मंत्री सुदीन ढवळीकर आशिल्ले पूण जाय तशीं कामां जालीं ना. आयज ताणें भारतीय जनता पार्टीचें काम पळोवन ताका पक्षाक आकर्शीत जावन ताणें पक्षान प्रवेश केला आनी आयज तो उपनगराध्यक्ष जाला. ताका एक पक्षान संदी दिल्या की काम करपाची आनी तो ह्या पदाक योग्य न्याय दितलो अशी म्हाका खात्री आसा. वास्को गार्डना कडेन झाड कोसळून 3 मोटारी गेल्यो. कॉल आयले लापाज हॉटेला कडेन गाडयेचेर झाड पडलो. हांवें इमिजिएट टर्न आवट केलो. येवन पळय जाल्यार एक खांबो लायटीचो पडला झाड पडून आनी 3 गाडयो डॅमेज जाल्ल्या. एक निकाणाची सनी, एक कोडाची आनी एक स्विफ्ट. आनी सनी म्हणटा ती गाडी आहा ती सामकी फूल डॅमेज जाल्ली आहा तिची. आनी आमी एक काम चालू केलें आनी आतां सद्या ऑलरेडी क्लियर जाल्लें आहा. गाडी क्लियर केल्ली आहा. बीजेपीचो खडेगांठ कार्यकर्तो दीपक कळंगुटकारान कमळ सोडलें. गेली 2 वर्सां जो आमकां ग्रासरूट लेवलाचेर जो अनुभव येता हो अत्यंत वायट अनुभव येता. कारण ज्या कार्यकर्त्यांनी जे म्हाज्या पयलीं सुद्दां थंयसर गेली 30-35 वर्सां जेंच्यांनी काम थंय चालू दवरलां तांकां सुद्दां एक सादारण ह्युमिलेशनाची एक अशी सादारण एक वागणूक मेळटा. कारण सद्या जी परिस्थिती आमच्या पेडणे तालुक्यात म्हणूं येता. कारण आमच्या पेडणे तालुक्यात 2 मतदारसंघ मांद्रे आनी पेडणे. मांद्र्यान रिसंटली 2 वर्सां पूर्वी काँग्रेसचो आमदार आयात केलो गेलो. बाय इलेक्शनाक तो जिखलोय बीन. पण त्याच्या नंतर थंयसरले जे जुने ग्रासरूट कार्यकर्ते जे आसले पळय ते पूर्ण एक कॉर्नराक कशें व्हरून दवरले गेले. आनी सत्ता आसून सुद्दां इतकी वर्सांचो तेंचो पक्षाक लागून त्याग आसून सुद्दां तेंच्या आवाजाक खंयच न्याय मेळना. कारण आतां जे नवीन कार्यकर्ते आहा हे सगळे अन्य पक्षांसून येवन तेंचो भरणो जाल्लो आसा आनी त्याच्यामुळे तेंच्या मना सारक्यो गोश्टी जातात. आनी जे इतली वर्सां प्रामाणीकपणे थंय जे काम करतात BJPचे ते विटीस धरले गेले भितर.